बेतोड्या जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात फोंडे पोलिसांनी 3 संशयित आरोपींक ताब्यात घेतले। मुखेल दुबावीत देविदास राधाकृष्ण मसूरकर हांणी सचिन कुट्टीकाराचो आपल्या बायलेकडेन अनैतिक संबंध आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान फारपेटाचो कट रचलो। शुक्रारा सकाळी 6 वरांचेर मोटरसायकलीन उजगांवच्यान बोरये वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोडेच्या जंक्शनार फारपेट करून पळ काडिल्ल्यान तिगू आरोपीक फोंड्या पुलिसांनी अटक केले। देविदासाक आपले बायलेचो सचिन कुट्टीकार हाचे कडेन अनैतिक संबंध आसा असो दुबाव आशिल्लो। देविदास घरात नासतना सचिन घरात येतालो देखून तांच्या मदीं वाद निर्माण जातालो। देविदासाकडे दोग बिहारचे तरणाटे काम करताले। तांकां सुपारी दिवन सचिनाक सोबोवपाचो कट रचलो। हे दोगूय दुबावीत आरोपी बेतोड्या वाठारात भाड्याच्या रुमांक रावताले। सध्या मी आसा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर जंय काल जो बेतोड्या जंक्शनाचेर गोळीबार जाल्लो, फारपेट जाल्लो, त्या प्रकरणातल्या 3 दुबावितांक सध्या पुलिसांनी अटक केल्या। तांची कसून चौकशी चालू आसा आनी तांचे कडल्यान ह्या खून प्रकरण फारपेट प्रकरणातली महत्वाची काय माहिती पुलिसांक मेळिल्ली आसा। ह्या प्रकरणात मुख्य दुबावीत आसा तो देवदास राधाकृष्ण मसूरकर, पिराय 47, मूळ रावपी शांतीनगर फोंड्या हांगचो, पूण सध्या नेस्ले कंपनी कडेन रावतालो, हो मुखेल संशयीत जावन आसा। तेजे उपरांत प्रवीण कुमार प्राजू पासवान, पिराय 22 वर्सां, रावपी शिखापूर बिहार आनी सध्या रावतालो बेतोड्या। तशेंच प्रभात प्राजू पासवान, पिराय 25 वर्सां, रावपी गणेश मंदिरा कडेन बेतोड्या आनी मूळ शेखापूर बिहार। ह्या 3 दुबावितांक सध्या फोंड्या पुलिसांनी अटक केल्या। गोळीबार प्रकरण काल सकाळी घडलेले आनी राती फातोडेचेर ह्या दुबावितांक अटक करून पुलिसांनी 24 वरां भितर ह्या प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास केला। त्या खातीर फोंड्या पुलिसांचे अभिनंदन। सध्या तेंची कसून चौकशी चालू आसा। ह्या फारपेट प्रकरणातले गोळीबार प्रकरणातले मूळ कारण अजून मेरेन जरी पुलिसांनी डिक्लेअर केल्ले ना, तरी प्रेम प्रकरणाचो दुबाव जो काल पुलिसांनी उक्तायल्लो तोच ह्या प्रकरणाचे मूळ कारण आशिल्ल्याची माहिती हांगा आमकां मेळ्ळ्या। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर।